राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या पक्षश्रेष्ठी कडल्यान आदेश आयलो जाल्यार गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लढयतलो अशी माहिती जुजे फिलीप डिसोजान दिल्या. इतले मजगतीं राष्ट्रवादी पक्षाचे सुप्रिमो शरद पवार हांणी स्वता राजीनामो फाटीं घेतिल्ल्यान जुजेन खोस उक्तायली. राष्ट्रवादी पक्षाचे पवार हे मुखेल बुन्याद आसा अशें ताणें म्हटलें. की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी आयज ते एकठांय आसा महाराष्ट्रा हो आमचे दुसरे. आमी शरद पवार साहेब आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जे कशें कितें डिसिजन घेता तेजेर आमी मुखार वयचे पडटले आनी आमी मुखार वयता. आमी आमचे एक सिग्नल धाडला जरी तर आमगे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जरी तर ह्या लोकसभा इलेक्शनाक मुखार वचपाचें आहा हो कॅन्डिडेट घालपाचें आहा ही करपाचें जाल्यार आमकां एक पावटी जेन्ना एक ग्रीन सिग्नल येयले तेन्ना आमी मुखार वयतले आनी सगळे आमी आमचे एक ते 24th इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाक तयारी जाली. जेन्ना शरद पवार साहेब थोडो रिजायन जालो लेटर दिलें आनी तो रिजायन जावपाक चिंतलो तेन्ना आमकां भरपूर दूख जाली आनी आयज तेणें मागीर आमकां रोखडेच 2 दीस सुमार दिले. आपणाक 2 दीस दिया. 2 दीस ताणें चिंतले आमी सगळे लिडर ताका रिक्वेस्ट केलो. आमी गोंयांसान आमचे रिक्वेस्ट ताका केले आनी हांव पर्सनली विजीट करपाचो आसलो. तो हेजेर आमी म्हणलें हिंगा कितें हें करून आमी रिक्वेस्ट करुया आमचे शरद पवार साहेबाक. आमी आमचें लेटर धाडलें लिडरां कडेन आमी उलयले. प्रफुल्ल पटेल साहेबाक उलयलो जो आमचो ऑब्जर्वर बाब क्लायड क्रास्टो तेजे लागीं उलयले आनी आयज शेकी काल तेणें आपलें रेजिग्नेशन आपले फाटीं घेतलें. आयज हे फाटीं घेवन आयज फॉरेन्स जी पार्टी आमची तेणें सांबाळली